नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतकाच्या फर्स्ट बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बाबत डांबरीकरणा खातीर मुख्यमंत्र्यान भौशीक बांदकाम खात्याच्या कनिश्ठ आनी सहाय्यक अभियंत्याक केले निलंबीत. भाजपान साश्टी मिशनांतल्यान साध्य तरी कितें केलें? मंत्रीपदाच्या सर्तीत आशिल्ल्या आलेक्स रेजिनाल्डाच्या पदरात निमाणे कडेन महामंडळूच. गोंयच्या लोकांचो विरोध आशिल्ले लिनियर प्रकल्प सरकारान करचे रद्द. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनाची मागणी. सुदीन ढवळीकरान घेतलो पदाचो ताबो. 20 खात्याचे प्रश्न सोडोवपाचे दिले उतर. गोंयचो क्रिकेटर सुयश प्रभुदेसायान इंडियन प्रीमियर लीगेत केले पदार्पण. पयल्याच मॅचीत केली दोळे दिपकावपी कामगिरी. आणि रितेश रवी नायक फोंडेचो नवो नगराध्यक्ष. उपनगराध्यक्ष पदार अर्चना नायक हांची नेमणूक. आता खबरो विस्तारात. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कनिश्ठ आणि सहाय्यक अभियंत्याक निलंबित करपाचो आदेश मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. चोर्ला घाट ते सांखळेच्या 27 किलोमिटराच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम कमी दर्जाचे केले म्हणून अभियंत्याक निलंबित केला. चौकशी पुराय जायसर हे दोनूय अभियंते निलंबित उरतले असो आदेशूय मुख्यमंत्र्यान दिला. दोतोर प्रमोद सावंत फाटली 3 वर्सां जाल्ल्या सगळ्या व्हड रस्त्याच्या कामाचेर चौकशी सुरू करपाचो आदेश दितलो. भौशीक बांदकाम खात्यान केल्ल्या सगळ्या रस्त्याच्या कामाची चौकशी करून भानगडी सापडल्यार कारवाय करपाचो आदेश दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. कामा भितून भानगडी सापडल्यार कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान सगळे पयशे वसूल करपाचोय आदेश मुख्यमंत्र्यान दिला. ह्या विशीं चड म्हायती घेवया. गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. भाजपान साश्टी मिशनांतल्यान केले तरी कितें? दर एकलो ही गजाल उलोवन दाखयता. कुडतरेचो अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान भाजपाक बिनशर्त तेंको दिलो देखून ताका मंत्रिमंडळात सुवात मेळटली अशी चर्चा चालू आशिल्ली. पूण त्याच्याय पदरात निमाणे कडेन महामंडळूच. मंत्रिमंडळ विस्तारात 3 मंत्र्यांक खाती वाटून दिल्ल्या उपरांत भाजपान आमदारांक महामंडळां वाटून दिली. तातूंत उद्देगीक उदरगत महामंडळ आलेक्स रेजिनाल्डाच्या वाट्याक आयले, जाल्यार उल्हास तुयेंकराच्या वाट्याक कदंब महामंडळ आयले आनी खादी ग्रामोद्योग मंडळ आंतोनियो वाज हांच्या पदरांत पडले. I will show my gratefulness by working for them. That is my सारखे मुंगेले काम मत हा हे मुंगे लोकांक कळपाक. आपल्याक वेचून दिल्यार आपूण कुडतरेची उदरगत करतलो अशें आश्वासन आलेक्स रेजिनाल्डान दिल्ले. मजगतीं काँग्रेस सोडून तृणमूल काँग्रेसीची फुलांय ताणें हातीन घेतिल्ली. पूण तृणमूल काँग्रेसीनूय तो तिगलो ना. ताणें राजिनामो दिवन अपक्ष वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. वेचून आयल्या उपरांत ताणें भाजपाक बिनशर्त तेंको दिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या लोकांचो विरोध आशिल्ले लिनियर प्रकल्प सरकारान रद्द करचे अशी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान मडगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले. मतां फुटिल्ल्यान भाजपाक जैत मेळ्ळें अशी टिका सार्दिनान भाजपाचेर केला. भाजपांत गेल्ल्या फुडाऱ्यांक कुडतरेची काँग्रेस तिकेट दिल्ली आनी ताका लागून कुडतरे काँग्रेस हारतली म्हणून ताका पयलींच अदमास आसलो अशें सार्दिनाचें म्हणणें. We have seen now people against those 3 linear projects. Now, as far as the double line is concerned, railway line, in many parts they have already constructed. But time and again I have brought to the notice of these people that from Majorda to Vasco there should not be double line because there are houses close by. They are, as you call them, heritage houses, old houses, 300-400 years old. And when the line passes very close to that, with vibrations, it can have effect on the houses. So that should not happen.
And now I want to tell our government, though you all are in power, you didn't get a big majority. The votes were split, no doubt among the winners, you all have majority. But what I want to tell you is, people in Kolba and other parts, in Chandor, who have come for their protest, now cases are against them. Please withdraw those cases. They have not done for their personal needs or personal gains. Whatever they have done in the interest of the state, don't close your eyes. Though you all are in power, don't show as if you don't have a heart. Congress lost badly in Kurduri. What are the reasons? I knew this would happen because the candidate also had come from BJP. If he had not gone to BJP and come back, he would have won. प्रमोद सावंत सरकारान मंत्रीपदाचो विस्तार केले उपरांत वीज मंत्रीपद मेळिल्ल्या सुदीन ढवळीकरान बुधवारा आपल्या पदाचो ताबो घेतलो. पणजेच्या विद्युत भवनांत वचून ताणें खात्याच्या अधिकाऱ्यांवांगडा बसका घेतली. वीज खात्याच्यो समस्या आनी प्रश्नांचेर तांणी अधिकाऱ्यांवांगडा संवाद साधून उपाय येवजण काडपाचें आश्वासन दिलां. इंडियन प्रीमियर लीगाचे 22वे मॅचीत सध्याचो वस्ताद चेन्नई सुपर किंग्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोरसाक 23 धांवड्यांनी हारयले. बेंगलोराक जैता खातीर 217 धांवड्यांची मोख मेळिल्ली, पूण बेंगलोराक 9 विकेटी वगडावन 193 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. चेन्नई सुपर किंग्साचे अंदूच्या हंगामांतले हे पयले जैत थारले. फाटल्या सेगीत 4 मॅचींनी तांकां हार घेवची पडिल्ली. गोंयचो क्रिकेटर सुयश प्रभुदेसायान इंडियन प्रीमियर लीगेत पदार्पण केलें. बंगळुरू वतीन खेळटाना ताणें 18 बॉलांनी 34 धांवड्यांची खेळी केल्ली. आपले ल्हानशे खेळीत ताणें आकर्शक शॉट मारले. हालींच जाल्ले पावणेंत बंगळुरून ताका 30 लाख रुपयांनी विकतो घेतिल्लो. फोंडा नगरपालिका मंडळाचो अध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदाच्यो वेंचणुकी जाल्यो. नगरपालिका मंडळाच्या अध्यक्ष पदार रितेश रवी नायक हांची वेंचणूक जाल्या, जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदार अर्चना नायक हांची वेंचणूक जाल्या. दोगूय उमेदवार हे वेंचणुकेत बिनविरोध वेंचून आयल्यात. 1 वर्स उरलां आमचे कडेन, त्या हातूंत आमी जाता तितले प्रयत्न करतले की आतां सरकार आमचें आसा, आमी जाता तितले बेगीन ते शॉपाचें ऑक्शनींग करतले. अशें ते ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जावपा आसा तोय आमी प्रायोरिटीचे घेतले की ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जातकी ते लायटी बी सगळे कनेक्शन हे जातले, लायट येतली, इलेक्ट्रिसिटी. सो ते आसा आनी बाकीचे जे खूब हे आसा आमचे आतां विचार आसा ते आमी बसून मिनिस्टरा कडेन बसून आनी CM अरुण मिनिस्टर हांचे कडेन सगळे बसून आमी चर्चा करून. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची 131वी जयंती बेरेस्तारा आयज 10 वरांचेर पाटो पणजे हांगाच्या डॉक्टर आंबेडकर उद्यानांत मनायतले अशी माहिती आंबेडकर समितीचे कार्याध्यक्ष सखाराम कोरगांवकर हांणी एके पत्रकार परिशदेंत दिली. कोरोना महामारीक लागून फाटल्या 2 वर्सांत हे मनोवप शक्य जालें ना. अंदू आंबेडकर समिती आनी समाज कल्याण खात्या वतीन जयंती मनयतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आंबेडकर पुतळ्याक फुलां घालतले. कार्यावळीक मांद्रेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हाजीर आसतले. समाज कल्याण खात्याचे संचालक सिद्धिविनायक नायक, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे गोंय फांट्याचे अध्यक्ष सतीश कोरगांवकर, भारतीय बौद्ध महासभा गोंय फांट्याचे अध्यक्ष AK जाधव, सावित्रीबाई फुले महिला मंडळ अध्यक्ष प्रमिला प्राजक्ते, बाबलो आगरवाडेकर, वैशाली रेवडकार हाजीर रावतली. झारखंडांतल्या त्रिकूट पर्वतावयल्या रोपवे अपघातांतल्या 45 पर्यटकांक वाचोवपाक भारतीय हवाई दळ, लश्कर, ITB आनी NDRFच्या जवानांक येस आयला. ह्या अपघातांत 3 जाणांक मरण आयले आनी 12 लोक गंभीर जखमी जाल्यात. देशांतल्या सगळ्यांत चड उंचायो वयल्यो हो रोपवेच्यो 2 ट्रॉली एकमेकांचेर आदळून सोमारा ही दुर्घटना घडली. ते उपरांत सलग 2 दीस हवाई दळा कडल्यान हांगा रेस्क्यू ऑपरेशन राबयल्लें.
बचावा मजगती सेफ्टी बेल्ट तुटिल्ल्या कारणान हेलिकॉप्टरांतल्यान सकयल पडिल्ल्या एका मनशाक मरण आयलें आनी एक बायल सकयल पडिल्ल्यान ती गंभीर जखमी जाल्या. सुमार 2500 फूट उंचाय गाठून भारतीय हवाय दळाच्या हेलिकॉप्टर्सांनी भयानक परिस्थितींतल्यान हे बचाव कार्य तडीक व्हेलां. ह्या अपघाताची फुडली कारवाय करपाचे न्यायालयान आदेश दिलात. देशातले दुसऱ्या क्रमांकाचे शिक्षीत राज्य आशिल्ल्या गोंयचो शैक्षणीक थर देश पातळीचेर देंवत आशिल्ल्याचो दावो जायत आसतनाच नॅकान जारी केल्ल्या वळेरेंत गोंय विद्यापिठाचो दर्जो देंविल्ल्याचें स्पश्ट जालां. नॅकान काडिल्ले वळेरेंत गोंय विद्यापिठाक 2.86 गुणां सयत B++ मानांकनां मेळ्ळ्यात. हाचे आदीं गोंय विद्यापिठाचे 3.60 गुणां सयत A मानांकन आशिल्ले. नॅकाचो हो निकाल गोंय विद्यापिठा खातीर अनपेक्षीत आशिल्ल्यान गोंय विद्यापिठान देंविल्ल्या मुल्यांकनाक लागून नॅकाक याचिका दाखल करपाचें थारायलां. कोलवा एसटीपीचे प्रक्रिया केल्ले उदक साळ न्हंयेत सोडचें न्ही ही मागणी घेवन आमदार वेन्झी विएगसा सयत थळाव्या नागरिकांनी बुधवारा जिल्लो अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. जिल्लो अधिकाऱ्यान लोकांची कागाळ आयकून घेवन हो प्रकार थांबोवपाचें उतर दिलें. उदरगतीच्या कामाक आमचो विरोध ना, पूण एसटीपीचे प्रक्रिया केल्ले उदक न्हंयेत सोडचें न्ही अशी मागणी ह्या वेळार आमदारां सयत लोकांनी केल्या. So developmentaचे आड कोणूच ना, but not at the cost of the river, which is the lifeline of Salsette. And I think it is not a Benaulim issue. I would say the entire Salsette should come up now to save River Sal. And the mission is going to be Save River Sal mission. And Salsette should come out. Because if Salsette doesn't come out, रामपोणकार, नुस्तेकार, आख्खे बेतला जितलो धंदो चलता आनी जितले आसा ते सगळे काबार जाता. रेंट बायक धनियांक नवे कायदे मान्य ना. नव्या कायद्या प्रमाण एक परवान्या फाटल्यान 10 रेंट बायक चलोवपाचो आदेश सरकारान दिला. 6 वर्सांनी रेंट बायक बदलपाचें सरकारान सांगलां. 10 परस रेंट बायक घेवपाचो परवानो तसो ना आनी परवानो 6 वर्सां भितर नूतनीकरणाचो कायदो केल्यार गाडयांचे पयशे भरना अशें रेंट बायक धन्यांचें म्हणणें. हो कायदो नवे रेंट बायक धनी आसा ताका लागून करपाचो, पोरण्या गाडयांक सोडा अशी मागणी अविनाश सरदेसाय हाणें केला. नाव अविनाश सरदेसाय. आम्ही ऑल गोवा रेंटा बायक एसोसिएशन सगळे ओनर आयिल्ले सांगा. आतां आमी डेप्युटी डायरेक्टर मेळ्ळ्या, तेंचे कडेन आमचें कितें आसा तें आमी दिलें सगळें क्वेश्चन आनी सांगलां हे विचार घेतलो. इशू कितें आमचे इशू म्हळ्यार आमचे ते मिनिमम 10 बायक्स केले. एक लायसन्साचे 10 बायक्स मिनिमम दवरच्यो अशें. ते 10 बायक्साचे आमचो धंदो जायना, पॉसिबल ना. काही लोकां कडेन 20 आसा, 15 आसा, 25 गाडी आसा. आमच्यो आसा त्यो गाडी तश्योच दवरच्यो म्हणून आमी तांकां सांगलां. आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार ते रिप्लेसमेंट, ते म्हणजे 6 वर्सां भितर रिप्लेस करपाची गाडी म्हणून एक नवो कायदो काडला आसा. 6 वर्सान ते गाडयेचे तितले पयशे आमकां मेळना. आज 1 लाखाची गाडी पळयता स्कुटर. सो तेय बी दीस वाडोवचे, वर्सां वाडोवचे अशें आमी तांकां सांगलां. आनी आमकां कांय इशू ना. ह्यान फुडें जावपी सण उत्सवांक कायदेशीर मार्गान परवाने घेयात. सण उत्सव मिरवणुको कायद्याच्या फासकेत आनी शांततेन जातले हाची जतनाय घेवची पडटली. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक आनी वास्को पुलिसांनी खासा बसका घेवन उलो मारलो. रामनवमीच्या फाटभुंयेर जाल्ले दंगलीचे फाटभुंयेचेर पुलिशेन थळाव्या लोकांची म्हत्वाची बसका घेतली. दंगली झगडी कोणाकूच कोताक येवची नात. अशी प्रकरणां जालीत जाल्यार सगळ्यांचेच लुकसाण जातले, तेन्ना सादुरताय बाळगून वावरात अशी पुलिशेन म्हायती दिल्या. चर्च, मशिदी आनी देवळांच्या सामित्याक अशें आवाहन तेंच्यांनी केलां. ह्या वर्सा जे कार्यक्रम घडोवन हाडपाचे आसा, जे सांस्कृतीक कार्यक्रम, जे हनुमान जयंती, ईद किंवा आमचे इस्टर आनी तशेंच गुड फ्रायडे, रमजान, हे सगळे कार्यक्रम कशे बरे भशेन घडोवन हाडपाक जाय आनी आमचो कितलो प्रतिसाद तांकां मेळपाक जाय, पुलिसाक आमी कितलेशे हेल्प करपाक जाय. तशेंच पुलीस स्टेशन आमकां आपोवना जे कशे कार्यक्रम तुमी करचो आनी कशे पीसफूल करचे तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा.
सरकारान सांताक्रूज वाठारांत पुलीस स्थानकाची बिल्डिंग बांदल्या खरी, पूण थंय कागाळ करपाक गेल्ल्या दर एका थळाव्याक इनवर्ड वा आउटवर्ड करपाचें जालें जाल्यार पोरणे गोंय पुलीस स्थानकांत वचचें पडटा, अशी खंत सांताक्रूजच्या थळाव्यांनी उक्तायला. ह्या वाठारांत लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन बरी नाशिल्ल्या कारणान हांगा पुलीस स्थानक जावचें अशें सांताक्रूजकारांचें 50 वर्सांचें सपन त्या आतां तरी पुराय जावपाचें, जेणे करून ज्येश्ठ नागरिकांक त्रास जावचे ना अशी आस्त थळाव्यांनी बाळगिल्या. As a citizen, I'm the president, I'm the chairman of सांताक्रूज अर्बन सोसायटी. आमचे खरें म्हणजे आमचे जी ड्रीम असले हांगासर की हांगासर पुलीस स्टेशन जावचें, ही आमची जवळ जवळ 50 वर्सांची ड्रीम ही. कारण हांगासर हें नासलें, हांगासर आमी लोक भितालो रावपाक हे हांगासर. दीस वॉज डिक्लेअर्ड ए सेन्सिटीव प्लेस म्हणून तें आमकां जाय आसलें तें. आतां फाटल्या सरकारान थंय आमकां हें केलें, आमकां बरें दिसलें ही बिल्डींग पळोवन ही. पण त्या बिल्डिंगेचो स्टेटस जो आसा तो पुलीस स्टेशनाचो आसा. तेका सगळे भितर हें आसा, प्रिजन आसा, हें आसा, सगळें आसा भितर. पण आतां सद्या थंय बसता वयता 2 कॉन्स्टेबल आउटपोस्ट आसा थंय. आनी जेन्ना जेन्ना आमी येता आमचे कंप्लेनी घेवन, सिनियर सिटीजन घेवन येता, तेन्ना थंय आमकां कोण थंय नासता मेळना. ते सांगता आमकां गोंयांत जाला ओल्ड गोवा हांगासून 12 किलोमिटर आसा. गोंय साधन सुविधा महामंडळा वतीन दिवचले सरकारी केंद्र शाळे खातीर नवीन इमारत बांदतात. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी बुधवारा GSIDCच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बांदकाम चालू आशिल्ल्या इमारत प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या इमारतीचें काम पुराय करून येता त्या मे म्हयन्याच्या निमण्या सप्तका मेरेन इमारत ताब्यात दिवपाचें उतर कॉन्ट्रॅक्टरान आमदारांक दिलां. तशेंच ह्या इमारतीचें काम बेगोबेग पुराय करपाचे निर्देश तांणी संबंधितांक दिले. शाळा वेवस्थापन समितीचे वांगडी श्रीकृष्ण धोंड हांणी येता त्या शिक्षणीक वर्सांत नवीन इमारतींत वर्ग सुरू जातले असो विश्वास उक्तायला. आतां गव्हर्मेंट हायस्कूल जे आमी नवीन बिल्डींग बांदपाक घेतलेली आसा, जवळ जवळ लॉकडावना पयलीं आमी वर्सभर काम सुरू केल्लें फावंडेशन घालून. आनी लॉकडावनाक लागून मातशे थोडेशे डिले जाले. तरी आतां 30 मे पर्यंत आमकां बिल्डींग हँडओवर करता अशें म्हणून आश्वासन कॉन्ट्रॅक्टरान दिलां. आनी आयज आमदारान स्पेशल विजीट दिली हांगासर आमचे डॉक्टर शेटयेन. आनी स्पेशल विजीटांनी सगळें इन्स्पेक्शन केलां आनी अश्युरन्स दिला कॉन्ट्रॅक्टरान की आनी GSIDCचो ऑफिसर आसलो तांच्यांनी विश्वनाथन तांच्यांनी अश्युरन्स दिला की 30 मे पर्यंत हँडओवर करता आमकां सगळें फिनिशींग करून. आनी येता त्या एकाडेमीक इयराक जुना पासून हांगा नव्या बिल्डिंगेन आमचें स्कूल स्टार्ट जावपाची अशी अपेक्षा आसा. बुधवारा सकाळी सुमार 10 वरांचेर पर्वरी हांगा RG हॉस्पिटला मुखार रेंट अ कार एका भाड्याच्या गाडयेक भिरांकूळ अपघात जालो. कारीचो तोल गेल्ल्यान चलोवप्यान लायटीच्या खांब्याक धक्को दिवन कार फुटपाथेचेर उमटयली. ह्या अपघातांत गाडयेंत आशिल्ल्या राजस्थानांतले जोडपे जखमी जाले. ह्या गाडये वांगडा हॉस्पिटलाच्या 2 कामगारांच्या गाडयांचे बरेच लुकसाण जालां. आगरवाड्यातल्या मीठ शेतकारांनी मीठ शेतकीच्या फुडारा-विशीं भंय उक्तायला. गोंय सरकारा कडल्यान तेंक्याची कसलीच येवजण आनी मजत मेळोंक नाशिल्ल्यान फुडल्यो पिळग्यो मीठ शेती करपाक तयार नात. फाटल्या 3 वर्सां सावन आडवेळ्या पावसाक लागून मीठ शेतकारांचे बरेच लुकसाण जालां. पावस पडल्यार मिठाच्यो राशी पाड जातात. फाटल्या वर्सा तोतक्या वादळाक लागून बरेच लुकसाण जाल्ले. ह्या लुकसाणाची थळाव्या पंचान तशेंच पेडण्या मामलेदारान येवन पळोवणी केल्ली आनी लुकसाण भरपाय मेळटली अशें आश्वासन लेगीत दिल्लें. पूण आजून मेरेन लुकसाण भरपाय मेळोंक ना अशें मीठ काडपी शेतकारांनी सांगलां. रशिया आनी युक्रेन हांचे मदीं सुरू आशिल्ले चर्चेक लागून शांततायेचो मार्ग मोकळो जातलो अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन हांचे कडेन जाल्ले चर्चेंतल्यान उक्तायला. जाल्यार रशिया युक्रेन झुजाच्या परिणामांचें वेवस्थापन करपाक अमेरिका आनी भारत परस्परा कडेन सल्लो मसलत सुरूच दवरतले अशी हमी जो बायडन हांणी दिल्या. युक्रेना वयल्या रशियेच्या आक्रमणा विशीं भारताची भुमिका आनी रशिये कडल्यान सवलतीच्या दरांत तेल खरेदी करपाच्या भारताच्या निर्णया विशीं अमेरिका प्रशासनांत आशिल्ले अस्वस्थतायेच्या फाटभुंयेर ही बसका जाली.
उगव्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडपाचें प्रकरण चालूच आशिल्लें ते खातीर थळाव्यांनी पेडणे पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. तशेंच मामलेदार आनी जिल्लो अधिकारी नोटिशेची प्रत दिल्या. पोरसकडे आनी तोरशा वाठारांत नागरीक बेकायदेशीर रेंव रातच्या वेळार येवन काडटा असो आरोप माजी सरपंच विनायक महाले हांणी केला. न्हंयतली बेकायदेशीर रेंव काडिल्ल्यान शेतां बागायतीचें लुकसाण जाता. बेगोबेग ताचेर कारवाय करची अशी मागणी विनायक महाले हांणी केल्या. कॅमेरा म्हणटात तो कितें तेचेर कितें तरी उडयलें ते कितें कॅमेरा पळोवंक थंय कोण नेमतले नेमुचे ना. तेच्या पेक्षा हांव म्हणटा पेट्रोलिंग दवरा. कोस्टल गार्ड कोस्टल पुलीस जे आसात न्ही कोस्टल पुलिसाचो सगळो ही यंत्रणा जी आसा न्ही कोस्टल पुलिसा कडेन दिल्ली आसा आनी कोस्टल पुलिसा कडेन जी यंत्रणा आसा बोटी आसतात ह्यो बोटी पेट्रोलिंग जर करीत कोण येवंक शकना. धर्मवीर संभाजी महाराज हांचो दिवचले शारांत पुतळो उबारपाचो संकल्प शिवमोगींनी केला. धर्मवीर शंभूराजाचो पुतळो उबारपाक परवानगी दिवची अशी मागणी शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान आनी हिंदू राष्ट्र संघटनेन निवेदना वरवीं दिवचल पालिके कडेन केल्या. मंदार गावडे आनी सुबोध मोने हांच्या फुडारपणा खाला शिवमोगींनी मंगळारा सांजे दिवचले नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांकां निवेदन भेटयलें. ह्या वेळार शैलेश जाधव, गोविंद साखळकर, विजय होबळे, राहुल धोंड आनी हेर शिवमोगी हाजीर आशिल्ले. हांगासर आमच्या बिचोले तालुक्यात संभाजी महाराजाची एक मुर्ती जावं पुतळो असो एक आसता. कित्याक शिवाजी महाराजाक जशें आमी आदरतें स्थान मानतात तितलेंच आदरतें स्थान आमी संभाजी महाराजाकूय मानतात. आनी गोंयच्या बाबतींत जर पळोवपाक गेलें जाल्यार संभाजी महाराजा खातीर आमचें गोंय जे कितें शिल्लक उरलें आनी जे कितें भायले आक्रमणकारी आसले पोर्तुगीज तांचेर जे वचप आनी जो दरारा जो जाय आसलो तो संभाजी महाराजांचे खातीर बऱ्या प्रमाणात पडलो. आनी आमी गोंय म्हणून एक थोडें तरी शिल्लक उरलें सो आमी ताच्या खातीर आदरतें स्थान आमच्या बिचोले तालुक्यात जावपाक जाय म्हणून आमी एक निवेदन दिलां आमच्या चेअरपर्सनाक. सांखळे जाल्ल्या इगल प्रिमियर लीग 2022 घडोवन हाडिल्ल्या क्रिकेट मॅचीन इगल एटॅकर्स हांकां हारोवन पावसकर वॉरियर्स जैतिवंत जाले. पावसकर वॉरियर्स हांकां 55,555चे पयले इनाम फावो जाले जाल्यार रनरअप टीम इगल एटॅकर्स हांकां 33,333चे इनाम मेळ्ळें. टॉस जिखतकीच पावसकर वॉरियर्सांनी बॅटिंग करून 20 ओव्हरींनी 167 रन्स केले जाल्यार इगल एटॅकर्स हांकां 159चेर हार मानवची पडली. पावसकर वॉरियर्सच्या समर्थक गांवस मॅन ऑफ द सिरीज अँड बॅट्समॅन ताका मेळ्ळे. मॅन ऑफ द फायनल पावसकर वॉरियराच्या अमोल बेतकीकाराक मेळ्ळे आनी बेस्ट बॉलर इगल एटॅकराच्या तुकाराम नायकाक फावो जाले. बैकफुट पर पुल कर दिया इस बार खिलाड़ी की ओवरीकरण के लिए इस एक रन के साथ स्कोर 126. पोरण्या गोंयची बॉम्ब जिजस चर्च बेरेस्तारा सकाळी आयतार मेरेन पर्यटक आनी हेर लोकां खातीर बंद आसतली. पवित्र सप्तका खातीर वेवस्थापनान हो निर्णय घेतला. ही माहिती इगर्जीचे रॅक्टर फादर पात्रिसियो फर्नांडीस हांणी दिल्या. बेरेस्तारा 14 एप्रिलाक सांजे 5 वरांचेर मॉन्डी थर्सडे, 15 एप्रिलाक दनपारां गुड फ्रायडे जातलो. शेनवारा 16 एप्रिलाक सकाळी 11 वरांचेर क्रिस्तांव लोकां खातीर धार्मीक कार्यावळी जातल्यो. 3 दीस बंद आशिल्ली बासिलिका आयतारा 17 एप्रिलाक धार्मीक विधी जाले उपरांत सकाळी 11:30 सगळ्या खातीर उक्ती जातली अशें फर्नांडीसान सांगलां. मंगळारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जालां. मंगळारा 744 चांचण्या उपरांत 3 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 3 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,349 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,498 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 19 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,247 दुयेंती आयसोलेशनान रावले जाल्यार 9 एकूय दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जावंक ना.
उच्च न्यायालयान पिसुर्लेच्या खण येरादारीचेर गोवा फावंडेशनान घातिल्ल्या याचिकादाराक अंतरीम थाकाय दिल्या. गोवा फावंडेशनान पिसुर्लेच्या मीन येरादारी स्थगीत दवरची म्हणून उच्च न्यायालयांत याचिका घातिल्ली. आतां न्यायालयान सरकाराक मिनाच्या मातयेचो दर्जो खबर नासतना ई पावणी कशी केली हाचेर एका सप्तका भितर स्पश्टीकरण दिवपाक सांगला. ही याचिका 20 तारखेक परत सुनावणेक येतली. We have asked for the main prayer. We have asked that the entire auction which took place on 19th of January in favor of Vedanta and this Sesa Resources should be cancelled and set aside. And we have asked for SIT, Special Investigation Team of the Goa Police, to do a investigation of all the scandals associated with this lease under the direct supervision of the High Court. That is, the SIT will work and report directly to the High Court. या सगळ्या भानगडी भितर सरकार आणि मीन खात्याचे अधिकारी घुसपल्यात असो आरोप गोवा फाउंडेशनाचो संचालक क्लॉड आल्वारीस हांणी केला. This transportation is being done without any control by Pollution Control Board. And number two, there is no official present from DMG. So the court has said interim relief we are granting, and they have kept the matter for 20th. The Advocate General has admitted that this ore which is being transported is an illegal dump, because he says it is not there in the records. All these dumps which we find anywhere, they are now government property. So we are entitled to e-auction it. This is the response of the Goa government. This is all golmaal that is taking place on a lease with the active knowledge of the Directorate of Mines and Geology and Indian Bureau of Mines. Therefore, we have asked for an SIT investigation into how this lease was operated, declaring extraction of ore, but at the same time, no mining was taking place on the lease. मीन येरादारीक लागून पिसुल्ल्या कांय दिसा फाटी बरोच बोवाळ जाल्लो. गोवा फाउंडेशनाची याचिका गोंय सरकारान केल्ल्या मीन पावणेचेर प्रश्नचिन्ह उबो करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ही आसली गोमंतकाची फर्स्ट बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.